नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जुवारी इंडस्ट्रीची जमीन रियल इस्टेटीन ट्रान्सफर केल्या ते एक मोठे स्कॅम. 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून विरोधी आमदारांनी सरकाराक उजरायलो. हाचेर चौकशी जावपाक जाय. हाऊस कमिटी नेमची म्हणून विजयाची मागणी. ही जमीन ट्रान्सफर करपाक मेळटा काय ना म्हणून मायकल लोबोन प्रश्न केलो. बोवाळ जाताच कायदेशीर सल्लो ये मेरेन सेल डीड आनी सनद होल्डार दवरतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला. What action will the state government take on Zuari Agrochemical? Will the land be reverted back to Sakwal Comunidad? हांगा इंडस्ट्रियल जमीन आशिल्ली तू इंडस्ट्रियल चेंज करून हाऊसिंग करता. इट इज अगेन्स्ट द स्पिरिट ऑफ द एक्विजिशन. लँड वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री. इट वॉज गिवन बाय भाऊसाहेब बांदोडकर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवन यूथ. रिवर्टेड बॅक न्ही तांचे भितर ते वाटून कशें. इवन बीट्स पिलानी इज इलिगल. स्पीकर सर, इवन फॉर एज्युकेशन इट कांट बी यूज्ड. You can't change the use of the land, which will consume 4% electricity of whole Goa. 11,000 लोक रावपाचे आहा त्या प्रोजेक्टान. 1,800 फ्लॅट्स. सो हे सगळे स्पीकर जर तिचे व्हडलो घोटाळो म्हाका दिसता आज आमचे जे डेट आहा ताजे परस दोबरात पयशे गव्हर्मेंटाच्यान जोडूंक जाता. दर गव्हर्मेंटाक जोडूंक जाय जाल्यार 50,000 कोटी आमच्यान जोडूं येता. हाजेर 50,000 कोटीचे स्कॅम हे. हेजेर एक्शन घेवपाची आनी हे जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आयज रियल इस्टेट लॉबी चालू आसा. तोच प्रश्न आसा. सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा. स्पीकर सर, बारीक मनशाक चेंज ऑफ झोन करपाक रायट फ्रॉम 2000 आतां 20 वर्सां जालीं 25 जालीं बारीक मनशाक चेंज ऑफ झोन म्हणटा करूं मेळना. I can't understand, Minister, to explain to me how change of zone took place. That I have sent this sent this matter for a legal opinion. I'm waiting for a legal opinion. 30 lakh square meters of land, which is prime land. Government is the custodian of the land. The land belongs to the people of Goa, people of Sakwal. It is Comunidad. We want an assurance that it will not be sold. It's not the assurance. Land will not be sold. म्हणणे आसा की त्यांनी लॉ डिपार्टमेंट एजी या दोघांची ओपिनियन घेता महिन्या भितर आम्ही हे मनसर सेल डीडी करपाक बंद कर. Till then you have to stop the sale. सेल चालू आहे ते बंद कर. कॅन्सल करचे पहिले होल्डर दवर मरे. होल्डर दवरपाक डायरेक्शन दी न्ही. होल्डर दिवपाक कित्याक ना ते लो future. Only one assurance. hold on. In the interest of the people of Goa, you give this assurance that you keep the sale leads on hold. आम्ही जोपर्यंत त्याचा रिपोर्ट आहे सर आम्ही 1 महिन्या भितर रिपोर्ट आहे सर ते होल्ड करता. काय ओके काय करता. Sale lead will be kept on hold. आज सावन 75 दीस 18 वर्सां पिरायेवेल्या लोकांक कोविड बुस्टर डोस फुकट दिवंक सुरू. गोंयांत पहिल्या दिसा जाय तसो प्रतिसाद दिसलो ना. देशांत कोविड केशी आनी मरणां वाडत आसा तेन्ना लोकांनी बुस्टर डोस घेवचो म्हूण केंद्र सरकाराची ही खासा मोहीम. आझादीचे 75चे निमतान मोदी सरकारान 75 दीस बुस्टर घेवंक फुकट दवरल्या. I am Sumi and I just got my third booster dose after my 2 doses of vaccination and I'm feeling very good and I am very happy that the government has allowed it to be free for us in this age group and that's why I quickly came and got it done. So from today the government has allowed us to vaccinate beneficiaries with a booster dose below the age group of 60. Year before from January we had started giving precautionary dose or booster dose to persons above 60 years of age, then healthcare workers and frontline workers. But from today till end of September, that is 75 days, we are going to give booster dose to people in the age group of 18 to 59 at government centers. They were allowed to take in private before this. So people are happy, but since it's starting from today only, we have not drawn a very good response as yet because we have to make awareness and as of today since morning 16 people have taken doses at primary health center Aldona, out of which 8 are above 60 and 9 are below 60. So आजच्यान आमचे हांगा आझादी का अमृत महोत्सवच्या अंडर 75 डेजचे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू जाल्ली आसा. हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जे आसा ते 18 to 59 इयर्स ऑफ एज हेंच्या खातीर स्पेशली केल्ले आसा. सो आतां आजूच चालू जाला. सो प्रतिसाद बरो आयला. सो
हुतात्म्यांनी देव धर्म देश सांबाळो धर्मांतर थांबयले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुंकळ्या हुतात्म्यांची याद काढली. गोंय सरकारान कुंकळ्या चिफ्टन्स हुतात्मा दीस पाळ्ळो. ह्या दिसा 16 शूरवीरांक तांणी आर्गां ओंपलीं. धर्मांतर तेन्नाय थांबयलें आनी आतांचें सरकार धर्मांतराक करपाक दिवचें ना म्हूण तो उलयलो. युरिया आलेमांव खंय चिफ्टन हुतात्मा दिसाचो इतिहास आनी क्रांतीची जतनाय जावची म्हूण अधिवेशनान खाजगी बिल विधेयक हाडटलो. 1583 खंय तरी धर्मांतर विरोधी जावपी लढ्याक आमकां तेंच्यांनी रोखले गेले म्हणून तर धर्मांतर थांबलें आनी आजुनूय जर तेच जाता आसत जाल्यार तें चलचें ना. फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता म्हणून हे सरकार कटिबद्ध आसा की हाज्या फुडें खंयचेच धर्मांतरण जावपाक मेळचें ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जाल्ले इन्सिडंट्स कोणी विचारतले खंय जाता काय म्हणून. अरे तेन्ना ही पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली. आतां तर म्हाका दिसता आमची सत्ता आसा जेणे सदोदीत संस्कृतीचें रक्षण केलां आनी म्हणून धर्मांतरण जावपाक जायना हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. हाज्या फुडें अशा पद्दतीची धर्मांतरणां केन्नाच जावपाक दिवचें ना हाज्या खातीर हांव कटिबद्ध आसा. खरोखरूच हाका राजमान्यता मेळपाची गरज आशिल्ली जे कालांतरात कायमचे म्हणजे हांगासर सातत्य सदोत ह्याच्या दिसा म्हणजे अशाच पद्दतीची मानवंदना तांकां दिली वयतली. खऱ्या अर्थात त्यांच्या आत्म्याक जर शांती जर केन्ना मेळ्ळी आसत जाल्यार ती आयच्या दिसा आसतली. हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे सरकाराच्या वतीन आयच्या दिसाच्यो जे त्या महानायकांक हांव श्रद्धांजली ओंपता आर्गां ओंपता आनी खरोखरूच खरे कुंकळकार म्हणजे तेन्नाच्यान शूरवीर जे आसतले ज्यांच्यानी आपल्या देशाचे धर्माचे संस्कृतीचे रक्षण करपाक वो लढो जो आसा हो हांगाच ठोपलो हो गोंयच्या बाकीच्या वाठारांत वचोन दिवंक ना म्हणून त्यांचे अभिनंदन करता. आनी ताकाच लागून गोंयच्या संस्कृतीचे रक्षण करपी ते महानायक आसा ज्यांच्यानी गोंयच्या देवळांचे आसतले धर्माचे आसतले संस्कृतीचे आसतले रक्षण करून दिवपी दवरपी ह्या महानायकाक परत एकदा मानवंदना करता. अभिमान म्हाका भोगता सांगपाक हांवें एक म्हजें पयलेंच प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन बील मांडलां आनी ते पयलेंच प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशनाचें बील आयच्या दिसाक विधानसभेन जातलें. आनी हें बील जें हांवें मांडलां की जे हे चिफ्टनाची जी हिस्ट्री आहा जी क्रांती जाली देर हॅज टू बी अ मेन्शन ऑफ दीस इन द टॉपिक. कोलवा दर्यावेळेर लागसार एकलो शॉक येवन सोंपलो. लायटीच्या लाय वायरीन पांय घुस्पलो आनी शॉक आयलो म्हूण कळटा. सोंपलो तो जयपूरचो उमाशंकर वर्मा 40 वर्सांचो. तो इश्टां बरोबर गोंयांत आयिल्लो आनी कोलवा एका हॉटेलांत रावतालो. ताची बॉडी राती उसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्या. एनडीए उमेदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचाराक गोंयांत आयिल्ली. आमदार खासदाराच्यो गाठी भेटी आटपून दनपरा परत गेली. तिका मेळून तेलंगणाचे 5 आमदारूय गोंयांत पावले. बीजेपीचो तिका दबाजान येवकार. बीजेपीचे आमदार 2 खासदार मोगोचे 2 आनी 3 अपक्षांचो मुर्मूक तेंको. विधानसभेचे कामकाज अकस्मात तहकूब करून सरकार पक्ष मुर्मूच्या येवकाराक धांवलो म्हूण इशू. एनडीए आणि भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार मॅडम द्रौपदी मुर्मूजी आज गोंयांत आयिल्ली आणि गोंयांत प्रचाराच्या निमित्तान आमदारांक मेळपा खातीर आयिल्ली. भारतीय जनता पार्टी बरोबर इंडिपेंडंट आणि MGP हे 25 जाणांक आतां मेळ्ळी. आमचे खासदारूय हांगासर आशिल्ले पार्टीचे पदाधिकारी आशिल्ले. 25 आमदारांच्या वोटिंगाच्या व्यतिरिक्त उरलेल्या आमदारांक आमी आव्हान केलां की मॅडम द्रौपदी मुर्मूजी खंय तरी वोट करची. आमकां आशा आसा की आनीकूय तेच्या पेक्षा चड वोटींग आमकां पडटली. थँक्यू. ऑपोजिशन बीन तुमच्या वांगडा आसतलें? आमच्या वांगडाच आहा. तुमचे सगळ्यांचे समर्थन आमचे BJP पार्टी त्याच बरोबर आमचे कोलिशन जे पार्टनर जे आसात खास करून MGB आणि आमचे 3 इंडिपेंडंट जे आमदार जे आसात तांकां मेळपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. आनी त्याच बरोबर 5 जाण तेलंगणाचे आमदार तांकां हांगाच इन्वायट केल्ले आशिल्ले. गोंयांचो फूल फ्लेज सपोर्ट आसा प्रेजिडेन्शियल कॅन्डिडेट द्रौपदी मुर्मू. तेच भाशेन हांव सांगपाक सोदतां की हो एक सगळ्यान बेस्ट चॉयस आहा मान्य प्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचो जो देशात दिल्लो आसा. मत म्हणजे 20 मतां. एका आमदाराचे मत 20 मतां. म्हणजे 25 जर असले तर 25 ते 50 500 मतां आमच्या आमदारांची. ओके. खासदाराचो एक्झॅक्ट व्हॅल्यू म्हाका खबर ना बट इट इज मोर देन 600-700 अशें एका खासदाराचा. डिपेंड ते कशें पॉप्युलेशनाच्या आधाराचेर ते काउंट करतात. म्हणजे
1971चे जे पॉप्युलेशन म्हणजे आसा किंवा त्या पॉप्युलेशनाक डिवायडेड बाय 1000 आणि त्याच्या हाचेर डिवायडेड बाय 40 अशें करून जो व्हॅल्यू येता तो व्हॅल्यू 20. आमचे 20 आसा म्हणजे व्हडल्यो स्टेटी ज्यो आसा त्या स्टेटींतलो तो यूपी एक आमदाराचें मत म्हळ्यार 200 आसतलें कारण पॉप्युलेशन वायज चलता न्ही तें. सरकार ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर ठाम जाळवणदाराक घेवन इशू तडीक लायता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. टुरिस्ट टॅक्सी मिटराचो इशू विधानसभेत मिटरांक सबसिडी दिवची म्हणून दिलायलान इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा 10,000 मिटर बसयल्यात. Out of 9,457, how many have applied for subsidy on digital meters? 2268 2268 लोकांनी एप्लाय केल्ले सबसिडीक. भितरल्या 1824 लोकांक ऑलरेडी सँक्शन केली. तांच्यांनी मिटर बसयले बट ते मिटर धापतात तेजेरूय तुवालो घालतात. ते मिटर यूज करिना. आमी मिटर दिल्या पळय 11,000 रुपया तांकां फूल सबसिडी हायकोर्टाचें डिसिजन त्या मिटराचो उपयोग करपा खातीर आशिल्लें. म्हणजे हे सरकाराक फटयता काय कोर्टाक फटयता हें म्हाका कळना. त्या टुरिस्टांक तर फटयता. टॅक्सीवाल्यांची सहानुभूती म्हाकाय आसा. नवीन भुरगे जांकां टॅक्सी घेवन दिसता तांकां ह्या बिझनेसान येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. तो मिटरूच जेन्ना बंद दवरता तेन्ना तो आमच्या कडेन कितें GI ट्रॅकिंग तो जावपाक जाय पळय न्ही तेजो कंट्रोलूच येना. सपोज टुरिझम मिनिस्टर फाल्यां हें घेता की मिटर म्हणटा कंपल्सरी गोंया आज जाल्यार म्हाका दिसता तें फॉलोच करचो पडटलो. आनी करना जाल्यार तुजें एनफोर्समेंट न्हिदलो जालें ना. ॲप बेस जरी तरी जायो जाल्यार हॉटेल वायज ॲप बेस करया. आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. अरे हॉटेल वायज ॲप बेस केलो काय ती हांगाच टॅक्सी चलय थंयच तसलें जावनाका. स्पीकर सर म्हाका दिसता एका ॲप बेज हें सोल्युशन आसा. त्या खातीर ॲप बेज एग्रिगेटराचेर येवपाक जाय आनी आमी सगळ्या गोंयकार टॅक्सीवाल्यांच्या हितानूच सांगता आनी इन लॉंग रन आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी शिवाय सर्वायव जावचें ना. करूं नाका. ॲप बेस्ड टॅक्सी खातीर विरोध करूं नाका. सरकार रेडी आसा ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर. It shows you one rate. Like let us say I go to Supreme Court 72 rupees. When you reach there it becomes 140 rupees. Then there is something known as surge time. Surge time will demand peak time. Peak time I reduce opa jay. On surge time I वाडटा rate. So if you are working on an app based service, please look into these problems and see how you can get a resolution. नाल्यार बेश्टे आमकां ॲप बेस म्हटले सगळे लोक हॅपी जातले. फॉर 30-40 रुपीज लोक जोगाडपा वचना बट ते नागोयतले. ऑन अ डेली बेसीस वॉट हॅपन्स टू अ स्मॉल मॅन इज वॉट यू हॅव टू थिंक. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. सुबह में 5 बजे आ रहे थे तो इधर गाय पूरा बैठा था तो थोड़ा लेने गया और रोड कट होकर गाड़ी नीचे गया उधर. उसमें क्या है, क्या लोडेड है? उसमें कोयला लोड है. आप कहाँ से आए अभी? मैं अभी मंगलूर से आया. नहीं अभी लोडेड क्लियर किया है. अभी फोक भर के इधर बासपंच को जा रहा है. ये मैंगलोर से आया है? हाँ मंगलूर से आया. अभी कितने बजे हुआ ये इंसिडेंट? सुबह 5:30 बजे. और अभी आगे क्या करने का? अभी वो ये JCB इटाची लेके आके निकालने का है. जे पळयता तुम्ही फाटल्यान जो लगेज ट्रक आसा जो कोल लोडिंग करून मँगलोर साकून गोवा स्पॉन्ज जे सावड्डे आसा जे हांवें उदक पेरी उदक ते गांवां पडटा जे सावड्डे मतदारसंघात तो लोडिंग करून येतालो सकाळची 5 सुमार. तो रोडा सायडीन त्या रोडा सायडीन वचपाक मुख्य कारण म्हणल्यार जी गोरवां आसा ती ट्रॅफीक खंय तरी हांगा इश्यू निर्माण करता. ते 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर हेजेर लक्ष दिवपाक गरज आसा. जे ऑथॉरिटी आसा हेजेर खूब जाटी क्वेश्चन जाता. आतां खंय तरी इश्यू कोणाले हांगा जीव वचपाचो ना जाल्यार मुखार 2 व्हिलर येता ते रातचो जावन कांय व्हडले इन्सिडंट जालो ना. तरी पूण ह्यो गोश्टी ज्यो गोरवां रस्त्यार सोडटात तेंचेर खंय तरी लक्ष घालपाक गरज आसा. कुडचड्याच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. मोपा एअरपोर्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारगळे आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण करपाची शक्यताय खासदार श्रीपाद नायकान उक्तायल्या. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थे सकयल OPD 100 खाटीचे आयुष हॉस्पिटल आनी ग्रॅज्युएशन कॉलेजीचे खंय बरोबर उक्तावण जातले. फुडल्या वर्सा थंय पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॉलेज सुरू करपाचो प्लान. आमी खबर आहा की गोंय सरकारान आमकां 2 लाख जमीन दिल्ली. हांव जेन्ना आयुष मिनिस्टर जालो तेन्ना प्रयत्न करून
तर एक व्हडलें इन्स्टिट्यूट आमी धारगळ हाडलें. गोंय सरकारान आमकां जमीन दिली आनी आज तें पूर्ण जाता. आमचो प्रयत्न आसा की ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा त्या हातूंतल्यान आमी आमची जी सिस्टम आहा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन आयुर्वेदा हाजे जवळ 100 बेडांचें हॉस्पिटल, थंय रिसर्च सेंटर, OPD आणि 2 कॉलेजीस, एक ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट अशे 2 कॉलेजी आमी सुरू करतात. ह्या वर्सा आमचे प्रयत्न आसा की अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेज ती अंदू सुरू करपाची, OPD सुरू करपाची आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट फुडल्या वर्सान सुरू करपाची. हाजें काम पूर्ण जाल्लें आसा. सादारणतः जेन्ना मोपो एअरपोर्टाचें उद्घाटन जातलें त्याच बरोबर दोन्ही PM जर आयलो जाल्यार दोन्ही उद्घाटन बरोबर करतले. पंचायत वेंचणुकेची आरक्षणाची अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. 186 पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर एकूण 1528 सीट, तातूंतले 21% OBC खातीर राखीव दवरल्यात. एकूण 307 सीट OBCक राखीव, SC खातीर 22 सीट जाल्यार ST खातीर 187 सीट राखीव दवरल्यात. पंचायतीची वेंचणूक 10 ऑगस्टाक. पोन्ने गोंयच्या इंगर्जीच्या हेरिटेज वाठारांतले ते वादग्रस्त बांदकाम मोडचे, सरकारान लोकांचे पाशेच पळोवचे न्ही म्हणून थंयचो आमदार फळदेसायान आवाज चडयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पंचायतीन NOC फाटीं घेवन डिमॉलिशन ऑर्डर काडली. प्रकरण हायकोर्टान आनी एडिशनल पंचायत संचालका मुखार सुनावणेक आसा. आमदार म्हणटा सरकारान डिमॉलिशन फास्ट ट्रॅक करचें. सरकारान जाता तितले बेगीन तो कोणी हाय प्रोफायल आसूं पूण सरकारान हे जनते कडेन खेळपाचो ना. जनता आमचे जे कुमारजुंवेच्या मतदारसंघाचे जे लोक आसा, आख्खे गोंयभरचे जे लोक आसा हेंची मनां दुखवलेल्या. म्हाजे हितून स्पिकर सर अशें आसा की जाता तितले बेगीन तो मोडपाक जाय. खंयच्यान तरी तुमी फास्ट ट्रॅक बसया. इट इज एन हायकोर्टान ते मॅटर आसा एट प्रेझेंट, सो इट इज मॅटर इज सबज्युडियस. दुसरी गजाल, पंचायतीन ताजें कन्स्ट्रक्शन लायसन रिवोक केल्लें, ताज्या उपरांत ताजेर डेमोलिशनूय काडलें आनी एट प्रेझेंट तांणी दोनूय क्लब करून एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाजे कडेन तें हियरींग सुरू आसा. इट इज एन कॉसी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, ताजें नॅचरल जस्टीस कोणायकूय दिवप हो प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसांतल्यान कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 4 हियरींग जाल्या. फुडली हियरींग 21 जुलैक आसा. हे म्हाका एक्चुअली क्वेश्चन पंचायतीचो न्ही, दीस इज मोर टुवर्ड्स टावन प्लॅनिंग. UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सायट्स हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. ऑल्सो इन आर्किओलॉजी यू आर प्रोटेक्टिंग देम. सो make a earmark it, no, that this cannot be developed. Whatever you have said, that earlier there was no 100 meters that was drawn on the RP. We have already taken a decision in the board that 100 meters under all the monuments declared by the Archaeological Survey of India are put. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, इट इज नॉट अ न्यू कन्स्ट्रक्शन. इट इज एन ओल्ड गोवा पंचायत तिसवाडी एज issued it is an reconstruction of the residential house in the survey number 4/1 in the village of the Ella, which is dated 27/12/2021. फुडें हांच्या नांव इट इज अ रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून दिल्लें आसा लायसन. इट इज नॉट अ न्यू लायसन्स वीच इज गिवन. आतां सीएमान जे सांगलें की रिकन्स्ट्रक्शनाक म्हणून दिल्लें, थंय पयलू लॉ जातले, आतां थंय बंगलो जाल्लो आसा, बंगलो न्हू पॅलस जाल्लो आसा. समज तो बारीकसो स्ट्रक्चर आसलो, लॉ जाल्ले, तेजो व्हडलो पॅलस कसो जालो? Yes. आणि आम्ही त्यांना काय परमिशन पहिले दिल्लें. वी हॅड नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ परमिशन टू दीस पीपल. दे हॅड गॉन टू द नॅशनल मॉन्युमेंट्स अथॉरिटी इन Delhi and they had taken the permission for reconstruction and repair. Are you all serious in protecting if you all are serious in protecting these heritage sites, then Speaker sir, you all have initiated. Speaker sir, you take example of the UP government. Without giving natural justice also various structures have been demolished. म्हापशा गांधी सर्कला कडेन आशिल्ले 13 गाडे पालिकेन मोडले. 5 वर्सां फाटींच खंय रस्तो रुंद करून हे गाडे काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. गाडेकार म्हणटा दाखयल्ली दुसरी सुवात अजून तांकां दिवंक ना. ते भायर गॅरेजी सारकेल्या गाडयांकूय खंय पयल्या मजल्यार सुवात. उटंगरान दुकानांतले सामान घेवन वचप खंय काय म्हूण प्रश्न. रस्तो रुंदीकरणाक लागून म्हण म्हापशा पालिकेन गांधी सर्कलाकडे 13 गाडे उडयले. गाडेकारांक दुसरी सुवात दिली खरी, मात सगळ्यांक खंय पयल्या मजल्यार. स्कूटर मेकॅनिकूय पयल्या मजल्यार.
त्या भायर नवी सुवात अजून ताब्यात ना. आमकां डेमोलेशन ऑर्डर दिवंक ना. आमकां एक म्हयन्याची 15 दिसांची डेमोलेशन ऑर्डर दिल्ली जाल्यार आमी आमच्या फायनल म्हणून सांगून जर तेंची सांगलें जाल्यार आमकां आमी दवरचे ना म्हणून तेन्ना आमी खाली करतले जाल्यार आतां 3 दीस काल नोटीस दिला पयर आनी आयज खाली करता. आमी सामान कशें भरतले आनी कितें करतले खंय व्हरतले कोणाक दितले. शॉप पयलीं व्हडली दाखयली आमकां व्हडली दाखयली तेन्ना आमी एग्री जाले व्हडली शॉपा खातीर 16 स्क्वेअर मिटर आनी आतां एग्रीमेंट सायन घेतल्या बरोबर आमकां सगळें सांगता तो तुका धाकटी शॉप म्हणून डिस्कनेक्ट करपाक पळय सामान काडूंक जाय व्हरपाक जाय पयलीं काय पावस पडटा तर कशें सामान काडटलो. तेणीन तर जागा दिल्ली आमकां आमी ते व्हरून थंय व्हरून सामान थंय घालतले. कितें करूं वयर व्हरून आमकां घालता फोंडान फळ बी घालता तुमी मारता जाल्यार सारकेंच मारा. आमचे हे चालवेंचे शॉप ओके हांगा चालवेंचे कमले कमी लोकांचे गाडी 4 व्हिलर 2 व्हिलर हांगासर गाडी येतात चालवे घेवपाचे पडटा. ही तर चावी आमकां हे वयर पयल्या मध्यान दिले जाल्यार आमचे वयर कशें काम जातलें. गॅरेज आसा 2 व्हिलर गॅरेज आसा. गॅरेज अशें आहा लोकांच्यो गाडयो बिडयो आतां पडलेल्यो आहा खंय व्हरून दवरपाचें आनी खंय कितें कांय समजना. तेंच्यांनी बरें एडजस्टमेंट करपाक जाय पूण 15 डेज तरी सांगपाक जाय. तुमची गॅरेज आहा तरी पूण तुमकां फर्स्ट फ्लोरार दिले. फर्स्ट फ्लोरार दिले. आतां ती गॅरेजी व्हरून लोकांच्या गाडयांचें सामान खंय व्हरून दवरपाचें. नोटीस म्हणजे कितें तेजो गेलो 5 वर्सां हेजो प्रोसिजर चालू आसलो आनी आमचो डिमांड आसलो पळय तो आमकां खंय तरी सगळे प्लांची दिवचे. स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि नसोराज साळगांवकर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.